देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तांक सूर्य तो बुडोवन काळोख जावन आयलो सुकण्यांक तांचो खेळ काबार करून घोंटेराक वेसो वेळ आयलो काबार जाताना सुकण्यांचो खेळ सुरू जाता आशा दिपान कार्मेल कलाकारांचो रंगाळ मेळ आयती तुमी दिवच्याक तुमचो अमूल्य वेळ एक प्रसिद्ध कवी अशें बरयता तुमी ओंपुलेंबी तुमकां बरवसो दिवं तुमी ओतुले उदाक तुमकां उर्बेन भरूं आनी तुमकां लाबुल्लो फळ तुमकां एक नवो अनुभव दिवं वैमोगाचें न्हू जें एका काळार बी जावन ओंपुल्लें आज झिलमिलचें नखेत्र जावन परजळटा तेंच आमची आशा दिपा जायत्यांच्या जिवितांत बरवसो दिवचें उर्बेन भरचें तशेंच नवो अनुभव दिवचें कार्मेलीत कोवेंत हेंगर आनी ही मांची जावन आसा आमकां वाडोवन येवच्या कार्मेलीत भावांक एक अपूर्व रंगमंच आज हांगासर आयोजीत जाल्लें कार्य आमकां उर्बेन आनी उमेदीन बरोवंक सहकार दिता आयच्या दिसा हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक ल्हानांक तशेंच व्हडांक एका सुत्रान मानाचो घनाचो आनी मोगाचो स्वागत मागता हांव आतां पयल्यान पयलें ह्या सांस्कृतीक कार्याचेर एका गितां मुखांत देवाचो आशिर्वाद आमी मागया ಮನುಜರ ಸೃಜಿಸಿದ ಪರಮೇಶ ಕೆಟ್ಟ ಜನತೆಗೆ ಉಳಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯು ವಿಶ್ವಾಸ ದಿವ್ಯ ಬದುಕಿಗೆ ಕರೆಯಲು ನೀಡುತ್ತಾ ಜಗದೀಶ ಸರ್ವೇಶ ಭುವನೇಶ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇವನೆಂದ ಜಗದೀಶ ಸರ್ವೇಶ ಭುವನೇಶ ಜೀವ ನೀಡುತ್ತಾ ಮನುಜರ ಸೃಜಿಸಿದ ಪರಮೇಶ ಕೆಟ್ಟ ಜನತೆಗೆ ಉಳಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ ನೀಡಿದ ಬಿಡುಗಡೆ ದೈತ್ಯ ಸಾಗರ ವಾಚರೆಯು ದಾಟಿಸಿ ನೀಡಿದ ರಕ್ಷಣೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ ನೀಡಿದ ಬಿಡುಗಡೆ ದೈತ್ಯ ಸಾಗರ ವಾಚರೆಯು ದಾಟಿಸಿ ನೀಡಿದ ರಕ್ಷಣೆ ಹಸಿರಿಗೆ ಮನ್ನವ ನೀಡಿದ ದೇವರು ದಾಗೆ ಬಂಡೆಯ ಪಾನವನಿ ಹಸಿರಿಗೆ ಮನ್ನವ ನೀಡಿದ ದೇವರು ದಾಗೆ ಬಂಡೆಯ ಪಾನವನಿ ಹಗಲಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾವಲಾಗುತ್ತಾ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದ ದೇವ ಜೀವ ನೀಡುತ್ತಾ ಮನುಜರ ಸೃಜಿಸಿದ ಪರಮೇಶ ಕೆಟ್ಟ ಜನತೆಗೆ ಉಳಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯು ವಿಶ್ವಾಸ ದಿವ್ಯ ಬದುಕಿಗೆ ಕರೆಯಲು ನೀಡುತ್ತಾ ಜಗದೀಶ ಸರ್ವೇಶ ಭುವನೇಶ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇವನೆಂದ ಜಗದೀಶ ಸರ್ವೇಶ ಭುವನೇಶ ಜೀವ ನೀಡುತ್ತಾ ಮನುಜರ ಸೃಜಿಸಿದ ಪರಮೇಶ ಕೆಟ್ಟ ಜನತೆಗೆ ಉಳಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯು विश्वास निस्त्याक मीठ गरजेचें दिव्याक तेल गरजेचें जडाक उदक गरजेचें तशेंच आमच्या ह्या कार्याक तुमचें हाजीरपण गरजेचें त्या पासून तुमकां सर्वांक उक्त्या मनान स्वागत करूंक मुखार येतात आशा दिवपाचे वडील बाब जोसेफ डिसोजा कार्मेलीत आशा दिवपा डेच्या ह्या संजेर हांगासर जमलेल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो इश्टामंत्रांनो कुटुंबदारांनो भुरग्यांनो तुमकां सर्वांक बागी सांज मागता आनी समेस्तांक मोगाचो मानाचो घनाचो मोठो हार्दिक येवकार मागता हांव ह्या कार्याचे अध्यक्ष जावन आमचे प्रवीण बापू येदोळूस
बेंगलोर तावन हांगासर पावल्यात. तुमच्या हांगासर जमलेल्या तुमच्या समेस्तांच्या नांवान आमच्या प्रौढशाला बापाक हार्दिक स्वागत मागता. आनी आमचो ह्याच मड्यांतरचो मनीना मगा फ्राद एलियास तांणी एक रामबोट फळांचें जड दिवन तांकां स्वागत करीत म्हणून विनंती. हांगासर फुलां जेले शेले नात पूण कितें गरजेक पडटा तें आमी दिता. म्हज्या सांगात्यांनी विचारलें प्रौढशाला बापाक रामबोटाचें जड दिवन तो प्रौढशाल थंय प्रौढशालेंत खंय लायतलो म्हणून. हांवें सांगलें प्रौढशाला टेन्शन ना गई तुमकां घाल्या टेन्शन घे म्हणून. देखून प्रौढशाल बापान उडास करता हांगा आशे दिवपान मस्त जागो आसा तुमच्या एका झाडाक खंडीत जावन जागो मेळटलोच. आमचे मुखेल सैरे जावन आमचे विगार बाप मनादेक बाप बेजिलवास हांगासर आयल्यात. आनी विगार जर तर आयलो जाल्यार सगळी फिरगज आयल्या बरी. त्या देखून प्रौढशालाच्या नांवान तशेंच सर्व कार्मेलितांच्या नांवान तशेंच हांगासर जमलेल्या फिरगजगारांच्या तर्फेन आनी आमच्या सैरादारांच्या तर्फेन आमच्या विगार बापाक मोगाचो स्वागत करता. तशेंच येदोळूच आंबे जावंक तयार जाल्ले एक जड दिवन तांकां आमचो मोग आनी पाठिंबो पाठयता. मोगाच्या न्हय थायलँडचे हायब्रीड वेरायटीचे आंब्याचें जड येदोळूच धाकट्यो धाकट्यो पिंपऱ्यो पडल्यात. एप्रील मे भितर खंडीत जावन विगार बापांक बरे आंबे मेळटले म्हणून आमचे मागणे आनी आशा. कोणे एकल्यान सांगलें थंय आंब्या झाडाक जागो हांगा आसा की म्हणून. विगार बापान खंडीत जावन हांगा जागो आसा पूण तुमी निर्धार करा. आमचे फिरगज विगार आयिल्ले म्हळ्यार सगळी फिरगज आयिल्ल्या बरी पूण हांगासर प्रत्येक तरावन ह्या वर्सा चड संख्यान आमची फिरगजगारां हांगासर पावल्यांत. विगारां बराबर तुमकांय स्वागत आतांच मागता. फिरगज विगारा सोवे आमच्या डिनरीचे बेलतांगडी डिनरीचे सबार याजक तशेंच धर्मीक भाव कापुचीन फ्राद अर्सुलायन सलेजन आनी बेतेनी धर्मोयनी हांगासर आयल्यांत तुमकांय मोठो आनी मोगाचो स्वागत. ह्या वर्सा विशेश कित्याक म्हूण सांगल्यार आमचे 25 जण धाकटुले ब्रदर्स हांगासर मोगान तांची तालंतां प्रदर्शन करतना तांच्या घरचीं तांच्या वळखीचीं कुटुंबाचीं सबार जाणां व्हडा संख्येन आयल्यांत तांकां समेस्त आशा दिवपाच्या फ्रादींच्या नांवान हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आमच्या आपोवण्याक उलो दिवन फिरगजीचे आडळतेदार सबार सर गुरकार तशेंच प्रतिनिधी हांगासर आयल्यांत तांकां हांव आशा दिवपाच्या नांवान येवकार मागता. आमकां ह्या आशा दिवपाक सबारांनी कुमोग केल्या. आमचींच थोडीं वळखीची कुटुंबाची तांचो आतांच एका उतरान उपकार बावडून तुमकां समेस्तांक स्वागत करून मुखल्या कार्याक हांव अवकाश करून दिता. स्वागत तुमकां. नाच आमकां संतोसायता बाऊल लिमोना फुलयता. नाचच्या मुखांत आमची बोगनां आनी भावान आमी हेरां लागीं सांगूंक शकता. नाचपा मुखांत संतोशी पावयेत आनी लिसांवी शिकयेत. तर आतां तुमचे मुखार प्रस्तुत करता एक ल्हान संदेशा टपसो नाच. तू मेरा हुक्म का इक्का, तू ही मेरी क्रिकेट का छक्का. मैं अलादीन तू मेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन. तू मेरी बोली का सिक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का. तू अलादीन मैं तेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन. मैं किसी से कम नहीं, तूने सिखाया जीने का नुस्खा, यही तूने बताया. नाच मेरी जा होके
मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु नाच मेरी जा होके मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु मार छलांगे छूले गगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु नाच मेरी जा होके मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु झटका जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा चल मसल फुलाना थोड़ी बॉडी बनाना तेरे चिकने गालों पे स्टबल की फसल उगाना अरे रे रे अबे चल बेटा शुरू हो जा शुरू बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना चल ऊपर के तो बटन ढीले करके बताना बालों वाला सीना दिखाना बालों वाला सीना दिखाना परसों तलक तू साइकिल पे घुमा है हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा US India yell ಹೋದ್ರು politics problem ಮಂತ್ರಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಮೆಂಟು ಓಕೆ ನಮ್ದೆ ಫಾಲ್ಟು ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೇಳಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸಮು ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಸೈಸ್ರೆ ಜೋಕಿಗೆ ನೀವು ಏನೇನೋ ಹೇಳಲ್ವಾ ವೋಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದದೇ ಅಲ್ವಾ ಗಾಡಿಗೆ ಕೆಜಿ ಹೂವು ಇಟ್ಟಿದ್ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಮೇಲ್ ನಾವು ಇಟ್ಟಲ್ವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆಂಟು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಮುಗಿದು ಹರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಲಂಚ ನೀವೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಾವಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು MS ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಟು ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಆಜಮ್ ಖಾನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು
awesome ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಈಗೇನಪ್ಪ ಫೈನಲ್ಲು ನಾವು ನೀವು ಸೇಮ್ ಸೇಮು and that is why this problem तर आशादीपाचे भाव कार्मेल वर्तन वाढून येवची ल्हान ल्हान फुलांची झाडां ह्या रितीन आमच्या सगळ्या कर्नाटका गोंय प्रांत्यांत जायतीं वाढून येवची तशेंच येदोळूच वाडिल्लीं फुलां झाडां आसात म्हणजे कार्मेल इतिहासाक आनी भाव आसात. ह्या सगळ्या कार्मेलीत झाडांचे आनी फुलांच्या वर्तांचे पालन पोषण करूंक देवानच नेमलेलो आसा एक माली तेच आमचे प्रोविन्शियल बाब जोत सांतुमायर. आज ते ह्या मनोरंजन कार्याचे अध्यक्ष स्थान सोबोवन आसात. तर हांव उपकार मागता आमच्या प्रोविन्शियल बापा लागीं आमकां उद्देशून 2 उतरां उलोवच्याक. मोगाळ विगार बापानो समेस्या जागानो धर्म भयणीनो भावानो भयणीनो भुरग्यानो आशादीपा ह्या घरांत जायतीं वर्सां हांव जियेलां आनी त्या देखून आशादीपा आयलो म्हणटा आसतना हांगासर आसचीं तीं सेंटिमेंटां आनी ते दळ पर्यंत करून आसले आमचे ब्रदर्स एकूच फावटी नीट जावचे आनी आतां पळयलें तुमी कशें उडखानाक घालून तांणी डान्स केलें तें. ही आशादीपा एक हांगासर करची संवसाची सांज जावंक पावता एक मानची तांचे तीं आसलीं लिपोवन आसलीं तीं थाल्यांतां मुखासर नाडन तांकां धैर्यान आनी बळान भरची. मायकलांजेलो व्हडलो एक व्हडलोसो एक मार्बल कान घेवन एक भुरगो पळयतलो दडयतलो आनी मार्बल पाड जावन कुडके येतलो आनी थोड्या तेंपान परतून येवन पळयत आसतना एक स्त्री तिच्या पुताक हातान धरून आसची पळोवन तो झेपलो आनी तो इशारींक लागलो मायकलांजेलोक ह्या पात्रांत ती स्त्री आनी तो तिचो पूत आसा म्हूण तुका कशें कळ्ळें. भावानो भयणीनो तरबेती म्हळ्यार ही जायते फावटी पात्रां बरी मात दिसचे आनी थंयसर आसात जायतीं थाल्यांतां थंयसर आसात अमूल्य व्यक्ती तांकां ते रुपीत करचें. त्या देखून आमकां कर्मिलेतान दावितान जॉयन जाल्यार सुमार उन्ने म्हळ्यार 13 वर्सां लांब तरबेती आसा आनी जर तर तांची ती अंत आमी पळोवंक गेल्यार मेटामेटांनी तांचे तें जावचें तें परिवर्तन आनी तांणी जें कितें तांचे वडील आशेतात तशें जावन भायर सरचें निजाकी संतोशाची गजाल. आम खंडीसन पतीत हांगासरच्या पाद्र्यापणी सुपिरियर डायरेक्टर आनी हेर ह्या जाकांनी ह्या आमच्या धाकटुल्या भुरग्यांतय आसलीं तीं थाल्यांतां पळयल्यांत. हांव केदळाई सांगता ए स्टुडंट इज वॉट द टीचर ड्रिम्स अबाउट. ए सेमिनेरियन इज वॉट द इन्फॉर्मेटर्स थिंक अबाउट एंड ड्रीम अबाउट. जर तर तो बेश्टो कांय उपकारा पडलो जाल्यार तो सोलो जाता पूण जर तर तरबेतीदार तांचे वडील तांचे टिचरां जर तर छातीचें पळयत ही इज केपेबल ही इज एबल ही वील डू इट खंडीत जाता. हांव खाली अशें चिंतप सांगता मात न्ही म्हणजे जिवितांत हांवें पळयलां तो संतोश देखून हे आमचे आशादीपा मड्यांतर आमच्या प्रांत्याचें एक फाळणें म्हूण सांगयेत देव आपणे रुता करचें. आनी हांगासर हांवें केदळाई सांगचें ब्रदर्स यू रिक्वायर टू हॅव 3 days डेडिकेशन डिसिप्लीन डेडिकेशन डिटर्मिनेशन. ह्यो 3 दीस जर तर आमच्या ब्रदरांच्या जिवितांत आमच्या पाद्र्यापणे रुपीत केल्यो खंडीत जावन फाल्यांसर आमकां निजायकी कृपेन भरलेले कर्मेलीत याजक आमकां वर्दीक मात न्ही एकच मात एक फावो जाताली. आज आमकां कसो संतोश आज आमची सगळीं तुमी सगळे हे आमच्या फिरगेजेचे रिप्रेझेंटेटीव म्हणून सांगयेत बिगर बापा सांगाता प्रिंसिपल बाप आसा आनी कोण दिसना म्हाका आनी आमचे वाऱ्याड्याचे याजक धर्म भयणी
आणि तुम्ही गुरकार प्रतिनिधी आणि आशा माड्यान त्या आशे दिवपाक मोगाचे आमी सगळीं संगाता मेळ्ळ्या ही एक सांज संतोशाची आमकां सांज आनी ही सांज आमच्या ब्रदर्सांक तांच्या त्या तरबेती जिवितान रुपीत करता. ब्रदर्स न्हू काजाळे मेळूंक येता तांकां म्हळ्यार हांगा सवंग गेल्लो देखून म्हाका लास्ट सवन गेल्लें घरा बेंगलोर येताना हांगाचें जाल्ल्यान येणे पाशा जाताना केदाळे भितर एकचें बिकॉज थोडे जाण चिंतता हांव मड्यान तेराक लबदून रावलो म्हूण मड्यान तेराक लबदून रावलो आनी बघा ब्रदरांत आसात वळखीचे तांकां एक विश करूंक आनी एक थपाट दिवन मुखार येयात म्हणून सांगूंक थोडें उत्तेजन दिवंक आनी तें उत्तेजन आमच्या हांगासच्या पदऱ्याक दिवन आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ब्रदर्सानो आनी जायतीं तोलायतां तुमची प्रदर्शितली तुमकां हांव निचायकी शाबासकी बरयता. यू आर ग्रेट आनी आज तुमी कितें दाखयलां तुमच्या जिवितान खतें करूंक तुमी शकतात म्हणलें ही एक बुन्याद हांगासर मेळटा. डेडिकेशन डिटर्मिनेशन डिसिप्लीन हें तुमच्या जिवितांत आसून तुमचें कर्मिलीक जिवीत संतोशाचें जावन दी बरें जावन दी बरें जावन फुलोवन दी आनी फळ दिवन दिवन मागता तुमकां समजता. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर तुमच्या गोडश्या उतरांनी आमची मनां भरल्याक. एक गीत तें माधुर गीत जाय तर ताका उतरां जाय नाच जाय आनी ताळ जाय. हे तिनी विविध स्तरांच्या ताळ्यांनी सजयले तर ते आयकुप्यांची मनां दादोशी करून तांच्या काळजाक लागता. असलेंच एक गीत जेजूच्या ल्हान फुलसां तेरेजाचेर ताच्या बागेवंतपणाच्या शतमानोत्सवाच्या वर्सुगे संदर्भात बाब ऑल्विन सिकेर कार्मेलीत हांणी विणलेलें आसा. विविध ताळ्यांच्या सोबायेन तें आतां तुमचे मुखार प्रस्तुत करता आशदीपा कॉयर. Teresa, 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 Teresa. Poise ka Fransace hallent, aslen daktule covent. 15 वर्सांचे प्रायर माद्र जावं गेलें तेरेज. पयसे का फ्रांसाचे हळ्ळेंत आसलेले धाकटुले कोवेंत. 15 वर्सांचे प्रायर माद्र जावं गेलें तेरेज. तेरेसा 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 Teresa, 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 Teresa. Novo सांची मोटविजिनी रंगयली कोवेंतांत शेगुणानी मोगा वाटेच्या पावलांनी सोलोन गेलें तें सदानी. नोवो सांची मोटविजिनी रंगयली कोवेंतांत शेगुणानी मोगा वाटेच्या पावलांनी सोलोन गेले ते सदानी. Teresa, 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 Teresa. Te fultana, fulon bautana, konena aslo. Te mortana, mate paitana, कायनातले सांगो. मुनास्तका म्हणता हरमोनीस या भुंयतळा तसो सर्ग अजून सरता बरें करून या संवसारात. मुनास्तका म्हणता हरमोनीस या भुंयतळा तसो सर्ग अजून सरता बरें करून या संवसारात. Teresa, 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 Teresa. आमच्या जीवनांत आमी जायते आवाज आयकल्यात. जावंक पुरो आमच्या उतरांचो आवाज, आमी सलच्या मेटांचो आवाज, आमच्या हातांत तावन धरणीक पडच्या वस्तूंचो आवाज, मळबातावन पडच्या पावसाचो आवाज. ह्या आवाजांक आमी रंग भरल्यार
आनी त्या आवाजांक तांचो तांचो जागो नेमी यारल्यार थंयसर संगीत उपजता आनी जेन्ना संगीताचो आवाज आमच्या कानांक आपटता आमची काळजां भरून येतात आनी आमची मनां पिसवायतात. होस संगीताचो आवाज घेवन तुमचे मुखार येता आमची आशा दिपा बँड.
आयच्या कार्याचे मुखेल सैरे आसात आमचे मोगाळ विगार बाप बाजील वाज, सदांच खुशाली आनी सुटसुडीत. ल्हाना भुरग्यांत उतर प्रायांच्यां पर्यंत आकर्शीत करचे तशेले व्यक्तित्व तांचे. आशा दिपातय तांकां मोग आनी आमा बाबातय व्हरतो हुस्को. थोड्यो पोटी वेळ मेळटना हांगासर येवन बसून गजाली करूंक तांकां खुशी. ह्याच तुमच्या मोगान तुमी मुखार येजय आनी आमच्या भावांच्या लिखण्यातून वाडलेले आशा ज्योती मॅगझीन मोकळी करीजय आनी त्या उपरांत आमकां उद्देशून 2 उतरां उलयजय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. प्रवीण बापानो, या बाबांनो, धर्मी बहिणीनो आणि आमच्या फिरगेच्या मोगाच्या फिरगसगारांनो, भुरग्यांच्या वडिलांनो, निजान आज आमकां व्हरतो संतोष आणि हांगाच्या पाद्र्यापांक आणि ब्रदरांक समेस्ते नवी हॅपी आशा दिपा डे म्हण आमी मागता. आमच्या फिरगेचेंत 3 धार्मीक घरांत, एक आशा दिपा, तेने अर्सुला एंड सिस्टरांचे सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट, येणे आमचे सालेशियन भयणींचे मारिया कृपा. आणि ही 3 घरां ती आसल्यार आमकां पाद्र्यापांक फिरगेजेक बोड, कित्याक म्हळ्यार ते निरंतर मागणें चलचीं घरां, थंय साक्रामेंत दवरून मागतात. ह्या वरवीं येवची ती सकत व्हरती आनी ते आमकां ते आमच्या मोड्यान त्या फिरगसगारांचे एक भाग म्हणा जाय ते आसचे हांगासर. विशेश तरान आशा दिपा घर आमकां बारीकशेक आदार दिवचें घर. हर एक रितीन आमकां प्रेरण हांगाचे विद्यार्थी आमचे कडेन थंयसर पियूशेक येतात आनी फाल्यां जरम आनी केदार सांगचें आसा तें आसल्यार म्हाका कॉलेज तिका बरें जाता. ते सिंगिंगाक, हरियकाकी, डान्साकी, प्रोग्रामाकी सकड बरें करतात म्हणटा. केदार आमी आयकता त्या विशयात तांकां ते आसल्यान आमकां इल्लो जीव भरता म्हणटा. बारी बरें. दुसरी कॅन्डिडेट्स आहात, अर्सुला कॅन्डिडेट्स आहात, ती कुमो करतात. तशें हे आमच्या आशे दिपाचें आज उलोवचें. आनी आशे दिपा घर म्हाका नवें न्हय, एक 35 वर्सां आदी हांगासर आसतना फादर सिरील आनी फादर जॉसी आसले हांगासर. आनी त्या वेळार ह्या आंब्यारूक आनी हे माड पुरो लायिल्लो उडास म्हाका. आनी सांगात फादर सिरीलान हेणें ओट्टू काडचे जालें आंब्या माडाचे कावाते हाडले ओट्टूक. हांगा थोडे लायिल्ले थंय थोडे लायले, ताणें हांगा काडून गेले, हांवें थंय लावन काडून गेले. तो म्हाका बरो उडास ते दाडाचो. आनी आतां आज एक रामबुटानाचें आंब्याचें झाड ते हांगाच लायचें म्हणलें बरें दिलां. तुमकां आसूं मातूर येयल्लो हांव ते हांगाच लावंक म्हणून. आनी हांगाचो आंबो आमी काण खायचय आनी ताचो एक आंबो म्हाका मेळ्ळ्यार सार्थक जालें. देखून हें बऱ्या तरान लायचय. आनी हें आतां हे धर तुमचें जड न्ही, आतां आमच्या मोड्या फिरगेच्या विघरान दिल्लें जड तें. आनी तातूंत थायलँड आंबे जाल्ले ते मोड्या त्याचे आंबे म्हण सगळ्यांनी वगळसी जाय. देखून तें जड कुशेन तुमकां समर्पिता. बऱ्या तरान लावन आंबे काडीचे. प्रेरण दिवची उतरां मारी बरी गे. एका धन्याक 4 कात्यां आली गे. तातूंत विविध प्रायांची कात्ती, निमाणे कात्यां आपळे ताका सड्ड मार. कित्याक तें पोखरी सांगलें आयकनातलें, सामा काम करनातलें. पोखरी पोखरी म्हणटा मार 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 व्हडली कात्ती ताका लेवताली पाप तूं म्हणून. आनी एक दीस तावणू तें कात्तें बदलूंक सुरू जालें. बारी उमेद, बारीच उमेद, कितें गे म्हणून. कितें गे म्हणून व्हडल्या कात्यांनी येवन ताचे कडेन एक दीस पंचायत घे बसली आनी विचारलें कितें तिची उमेद. त्या दाडा तें म्हणालें म्हज्या धनयान ताच्या दुयेक गाळी हडची हांवें आयकलें.
ताची तूं एकच तूं आसची तूं ते धाकटे कात्या म्हणजे ते म्हणी जावयेत तुका ताचे कडेन ते काजार करून दिता ताचेर निवर्ते ना ते म्हणी जावयेत ताचे उपरांत कात्यान बारी हुशार ताचे बारी उमेद ताचे उपरांत सगळें सालत बदलली आमकां एक उत्तेजना सोद मेळटाना आमकां मस्त पॉझिटिव्ह एनर्जी येता आनी हांगासर ह्या ब्रदरांक ती उत्तेजना सकत मेळा जायस मोगाचें न्हू कार्मेलीत आमकां आसात हांगासर पूण हांवें सांगलें तें मागण्याचें बोळ कुडयाळ कार्मेलीत तांची घर आदी पळयल्ल्यांक ते पोरण्या घरांत एक 308 व्हडलो बोर्ड आसलो मॉटिफिकेशन पेनन्स मॉटिफिकेशन प्रेयर एंड सायलेंस 3 शब्द थंय बरोवन घाल्ले हांव चिंततालो मॉटिफिकेशन प्रेयर एंड सायलेंस ते शब्द तांणी पाळल्यात ते पाळले इतले उळवळीत ते आसात कित्याक ते शब्द आशिल्ल्यान तांचे थंय ती एकीकृत एनर्जी आयल्या एकीकृत एनर्जी मोगाचें न्हू एक रशियाची खाणी हांव वाचल्लो उडास तातूंत थंयसर दोगत्याक सदांनी दिसपिटां खेळचे एकाडे क्लबान बसून ते दाडा ते एक दीस तांचे बॅट मारले तांणी एकलो म्हणालो आळे तुका हांव 20 करोड दिता तुवें मात्र 15 वर्सां भितर बसाचें एकलोच बसाचें भितर भायलो संवसाराक कांय कनेक्शन आसो नजो तूं चलवत आयकटलीत तूं चलवल्यार तुवें म्हाका 20 करोड दिवचे म्हणून आतां काल आतां बॅट खान घेवन जाला आनेंत बांदले कुडान ताका दवरलो बायले भुरग्यां परमिशन घेवन आयलो हांव 15 वर्सां रावता मागीर 20 करोडान येता म्हणून आनी 15 वर्सां रावलो सुरूचो 1 म्हयनो रडलो गळगळ्यां रडलो वमत उदार रडलो ताचे इतले उलय लागलो बोब आटलो ताचे उपरांत सकाळ बदललो आनी थंयसर वो आसा पळय आनी एकलो हाका अजाप हांवें आतां 20 करोड शेपाता ताचेर घेतलां आतां तो भितर आसा आतां परवां 20 करोड खंयत हांव दिवचें ताका म्हजे कडेन 20 लाख नात खंयत हांव दिवचें देखून चिंतलो आतां बरो उपाय ताका वचून लागाड काडचो लागया लागाड काडल्यार जालो ताका म्हणून देखून लागाड काडून बाय सरलो आनी बाय सरून लो रातच्या वेळार बागेल काडून भितर येताना तो मनीस संतोशान हाका स्वागत करी लागलो बरें केलें बावा हांव भायर वचोंक म्हणून भायर सरतालो कित्याक म्हळ्यार तुवें बिरमत तुवें बायले भुरग्यांक इकल्यार 20 करोड म्हाका दिवचें ना दांत देखून ताचे पयलेंच हांव भायर येवन तुका बाचाव करी म्हणून भायर सरतालो तूं जा जायलोय देखून तुका पटलून धरता या आमी ओट्टूक या म्हणा लागलो आनी तो विचार लागलो ही बदलावण कशी ही बदलावण ही 15 वर्सां भितर रावल्या ही बदलावण तुका येता म्हणा लागलो आनी पाद्र्या वडोल म्हणालो 13 वर्सां हांगासर भितर रावल्यार ताचे निवडती बदलावण येता तो एकलोच रावलो हांगासर कम्युनिटी सांगाता म्हणून तरबेती दिता ती बदलावण तांच्या जिवितांत येवन आज कितले व्हडले सांत कार्मेलीत आनी सांतिन्यो कार्मेलीत आसात आनी तेजे ल्हानपण सांतेर थंयसर हांव गेलां लिजियेक हांव गेलां थंयसर पळयलां तिची जिणी आनी तिची सर्ग संवसारांत बरें करना हांव कशीं हांव तिणें सांगलें उतरां बऱ्या तरान तें बरोवन गेल्यान न्हीज जावन आमकांय आमची जिवीत साध्य आसा मागण्यान प्राजितान आनी थंयसर आमच्या त्या थीर मनान पाद्र्या हांव सांगलें 3 शब्द डिटर्मिनेशन ताचे उपरांत डेडिकेशन ताचे उपरांत डिसिप्लीन हे 3 शब्द पाळटना तांकां मात न्ही आमचेरी बदलावण येता देखून हे 3 शब्द आसता आनी सांगिल्ले तांकां हांगासर भितर सुलाभ म्हणून हांव सांगना पूण आमकां संवसारांत कश्ट आसात पाळोवंक पूण आमी केल्यार आमचे थंय ती बदलावण खंडीत येता तशी देखून आज हांवें विशेश तरान आमच्या पाद्र्यापांक आशा दिवपाचें पाद्र्यापांक ब्रदरांक अभिनंदन पाठोवचें ते आमचे केदळाय मोगाचे हरियेकाक आमकां मोगाचेच ते आमकां हरियेकरी सहकार दितात वर्सांत केदळा खुमसार आपयल्यार केदळा मिसा आपयल्यार ते एकलो न्ही दोग येतात रेडी दोग न्ही थोडे चौगी जाण येतात खुमसारांक ती एक जावन आसा एक आमची एक सकत मस्त बरी आमकां वारड्यान आमची फिरगस व्हडली मस्त लोक आसता खुमसारांक म्हाका ते आयले म्हणटाना समाधान जांचे म्हणी 4 जाण आसात न्ही आमकां पुरो तशें म्हणी हांव चिंतचें कित्याक म्हळ्यार पाद्र्यापांक देखून हांवें सगळ्या फिरगस घरां नांवान आशा दिवपाच्या पाद्र्यापांक सुपिरियर आनी सकयल पाद्र्यापांक ब्रदरांक हांव थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा तांच्या ह्या वावरा खातीर आनी तांकां सोर बरें मागता हांगासर तुमचें घर बरें जावन वाडोवन दी 25 न्ही येवचे वर्सां 50 येवन दीत आनी मुखार चड बेळें हांगासर वाडोवन दी सोडोवन दी आनी कार्मेलितांक
आणि संवसाराक भविष्याक सगळी बरेपण येऊन दी म्हणून आम्ही मागून म्हणजे 2 शब्द अखेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर तुमकां तुमच्या उत्तेजनाच्या उतरांक. खंयचेय कार्य ते जावं ते रोसाचे कार्य, काजार असो संभ्रम, स्कूल डे वा कॉलेज डे, नाच नासतना सगळें खाली खाली बघता. त्या पासत जें कितें खाली म्हूण बघता ते भरती करूंक आयते आसात आमचे भाव तुमच्या मुखार तांचो नास घेवन. Señorita, ay 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 yo. Señorita, ay 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 yo. Nille nille Kaveri ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಮಾರಿ. ನಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಾ, ನಾ ನೋಡಕ್ ಚಂದಾಗಿಲ್ವಾ, ನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ವಾ, ಬುಯ್ ಬುಯ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ವಾ, ಬುಯ್ ಬುಯ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ವಾ. ನಿಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲೆ ಕಾವೇರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಮಾರಿ. उससे जहाँ सी मिटा मुस्काला मुकाबला लैला ओहो लैला मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओहो लैला. मैं हुआ तेरा मजनू तू बन जा मेरी लैला. आज चलेगा जादू मेरा मेरा पहला पहला. ये तेरी बातें करता है मेरा जिया, तू ही बता दे जरा क्या है इरादा तेरा. को संभाले तू हीरो मैं ही तो हूँ तेरा. तेरी ही बातों ने तो मुलाकातों ने जीना मुझसे मेरा जिया. मुस्काला मुकाबला लैला ओहो लैला मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओहो लैला. नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसे आ तेरी जो तू पलकों को झुकाए. रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू. तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी. तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी. हलमते हबीबो हलमते हबीब वंदाले हलमते हबीबो हलमते हबीब वंदा हलमते हबीबो हलमते हबीब वंदाले हलमते हबीबो हलमते हबीबो.
ಒಳ್ಳುಳ್ಳಾರ ಮಾನಿನಂಗರ ವಿರಜಪೇಟ ಡೊಂಡಗಯ್ಯ ಮಾನಿನಂಗರ ಒಳ್ಳುಳ್ಳಾರ ಮಾನಿನಂಗರ ಮೈಸೂರುಪೇಟ ಡೊಂಡಗಯ್ಯ ಮಾನಿನಂಗರ ತಂಗಾಟಿ ಗುಮರಿನಂಗರ ತಂಗಾಟಿ ಮಾನಿನಂಗರ ಮಾನಿನಗರ ತಂಗಾಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮಲ ತಂಡೆ ಮಾನಿನಗರ ತಂಗಾಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮಲ ತಂಡೆ ಆ ಎಣ್ಣ ಕೊಂಡ ಮಂಜಲ ಕೊಂಡ ಮಾನಿನಗರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣ ಕೊಂಡ ಮಂಜಲ ಕೊಂಡ ಚುಕ್ಕಿಟಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಾನಿನಗರ ತಂಗಾಟಿ ಗುಮರಿನಗರ ತಂಗಾಟಿ ಮಾನಿನಗರ एक प्रसिद्ध बरयणार अशें बरयता गळाय करनाका आमोली गडयो उबोंग सोडनाका गळाय करनाका मोलादीक व्यक्तींचो उपकार केन्नाच विसरनाका. तर आतां आमकां वेगवेगळ्या रितींनी उपकार करून हो आशा दिपाडे सुफोल जावंक कारण जाल्ल्या सगळ्यांचो उपकार बावडूंक मुखार येतात आशा दिपा बाबांचे डिरेक्टर बाप रिचर्ड सल्डाना. मोगाच्यानो तुम्ही भिवची गरज ना दरवणची गरज ना थोड्याच वेळान जिल्लीबाईचो शर्मा सुरू जाता म्हाका 2 मिनिटां दिया. एकलो बरयणार म्हणटा उपकार बावडची बोगणां आमचे भितर आसून ती व्यक्त करनातल्यार आमी हे गिफ्ट बरें करून रॅप करन खंयच्या व्यक्तीक आमी तें गिफ्ट दिवंक जाय पळया त्या व्यक्तीक आमी दिनातल्या बरें जाता खंय. त्याच रितीन म्हजे भितरय जायती उपकार बावडची बोगणां आसात आज ती हांव तुमच्या मुखार व्यक्त करूंक आशेतां. कन्नी जावन मोगाच्यानो पयल्यान पयलें आमी धन्य देवाचो उगडास काडूंक जाय. जर तर तो आमचे सांगता ना जर तर ताजें बेसांव आमचे सांगता ना जर तर तो आमचे सांगता वावर करिना आमी करचे सकड प्रॅक्टीस सकड वावर व्यर्थ. पूण ह्या दिसांनी ह्या संभ्रमाक तयारी करता आसतना आनी प्रत्येक रितीन आज ह्या मनोरंजन कार्यक्रमा वेळार आमी देवाचे आशिर्वाद देवाची कृपा आमी बघूनच आसाव अनुभव करूनच आसाव. तर पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाचो उपकार बावडटां ताका हांव अर्गां दितां. तशेंच आयच्या ह्या कार्याचे मुखेल सैरे जावन आसात आमचेच मोगाळ विगार बाब बाजिलवास. आज आयताराचो दीस आनी आज आयचो आयताराचो दीस आमच्या विगार बाबाक चड बिजी डे. कित्याक सकाळीं कुंपरीचो आयतार दनपरा उपरांत दुसऱ्या वाड्याक वचून प्रतिनिधीचें चुनावण करन सकड करन आमचो उगडास दवरून ते वेळार हांगासर पावल्यात. फादर तुमच्या मोगाक प्रोत्साहाच्या 2 उतरांक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तशेंच तांचे सोवे हांगासर आसात आमच्या PU कॉलेजीचे प्रिंसिपल बाब जेरोम आमचो सहायक विगार बाब विल्ली इस्कॉलाचे मुखेल मेस्त्री फादर दीपक. फादर तुमकांय देव बरें करूं. थँक्यू फादर्स. आमचे प्रोविन्शियल बाब आमचे मदें आसात. आयच्या दिसाचे अध्यक्ष सान ते सोबोन आसात. ताचे हाजीरपणूच मोगाच्यानो आमकां एका रितीन धैर्यान भरता. तो आसल्यार आमचे सांगाता कितेंच उणेनातल्या बरें बगता. आनी आज फादर तुमच्या मोगाक तुमच्या वेळाक आनी तुमच्या 2 उतरांक आमी तुमकां बरें जावन आसा. देव बरें करूं. आज तुम्ही सांत तेरेसाच्या मानाक आमच्या भावांनी गायिल्लें गीत आयकलें. हें गीत लिखलां फादर ऑल्वी सिकेर कार्मेलीत. तशेंच थोड्याच वेळान आमचे ब्रदर्स खेळून तुमकां दाखयतात जिल्लीबाईचो शर्माव असो बरयणार आसा फादर नेल्सन पिंत कार्मेलीत. तशेंच आयच्या ह्या सांस्कृतीक कार्यक्रमाचें व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करते आसा आमचोच कार्मेलीत याजक फादर स्टीवन लोबो. ह्या तेगी आमच्या कार्मेलीत याजकांक आमी आभारी जावन आसा आनी एका सुत्रान तांकां तेगाय की हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर्स. आज हांगासर तुमी हे मनोरंजन कार्यक्रम पळयते आसात आनी ह्या कार्यक्रमाचो आवाज तुमकां आयकते आसा. हो उजवाड आनी हो आवाज आमकां उदकसून दिला प्रज्वल इलेक्ट्रिकल्स. म्हाका दिसता ह्या दिसांनी जर तर देवान अरुणाक दिसाक 1 घंटो चड दिल्यार म्हाका दिसता दिंबी घालून देवाक अर्गां दीत कोणना. कित्याक कितलो बिजी तो आसा जाल्यार हांगासर येवन आमकां उजवाड आनी आवाजान उदकसून दिला. तशेंच आमचें स्टेज सेटींग केलां सृजना स्टेज सेटिंग्स मडन तयार. त्याच रितीन आमचे ब्रदर्स हसतना नाचतना उठतना तांचे सोबीत तस्वीरो काडटे आसा विल्सन मडन तयार. फादर कितेंय कुमोग आसल्यार कुमोग जाय जाल्यार सांगा फादर म्हणून सदांच आमच्या आदाराक पावसा आसा जयेश बरेटो मडन तयार.
पार्किंगाक आदार दिता स्विबट आनी तरणाटे. आमच्या ब्रदर्सांक मेकअप केला ग्रेसीबाई बेलतंगडी. हाजो सर्व हांव एकाच सुत्रान उपकार बावडटा. तुमच्या देवाचे विस्तार आशिर्वादां हांव मागता. आमचो मोग दवरून आमचे कार्मेलीत याजक आनी भाव हांगासर पावल्यात. कोडयाळ तावन ते आयल्यात, बेलूर तावन ते आयल्यात, बेंगलूर तावन ते आयल्यात, राणीपुरा तावन आयल्यात, कोटेश्वर तावन ते आयल्यात. तशेंच जायते आमचे वारेड्याचे याजक हांगासर पावल्यात. जायती धर्म भयणी आमच्या वारेड्याचे हांगासर ती पावल्यात. तुमकां सर्वांक हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. मोगाच्यानो तुमी नासतना आमी ना, आमचे मनोरंजन कार्यक्रम ना. आमच्या ब्रदर्सांनी हांगा कितें नाचल्यार कितलें उडल्यार जाल्यार तुमी हांगासर येनात, ही चारां बरनातल्यार कांयच उपकार ना. पूण तुमी हांगासर मड्या त्या फिरकाजेची इतल्या व्हडा संख्यान हांगासर तुमी आयल्यात. तितलेंच न्हय, आमच्या ब्रदर्सांची आवय पळय तांची सैरी सयती हांगासर आज ती आयल्यात. तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. मोग्याच्यानो अखेरीक कोणाकच सोड नासतना देव बरें करूं. आबळे आयल्या घडी तुम्ही यंत्रेगान राखून रावल्ली ती पयस आनी लागीं तावन आयल्यात तुमी पळोवच्याक. बाप नेल्सन पीट कार्मेलीत हांचे लिखण्यातावन वळिल्लो आनी बाप बाबूश रॉड्रिगस हाच्या दिग्दर्शनाखाल रुपीत जाल्लो नवस नाटक जिल्ली बायसो शर्मा मिसाक आयिल्ल्यांक आनी येनातल्यांक. पाताक करिनातलो मनीस ना, कोडू घडिता विणे जिवीत ना. मनशाचे पोडलेले सैंब ताका सदांच लोटून घालूंक पेसाडतना आनी विसरानातलेली जिवितांतली कोडू घडिता परत परत हुसकेताना सुकुल्ले घाई परत परत जिवे जातात. ह्या अस्कत कायकची वोल पांगुरलेलो मनीस आपणाक संबंध नातलेल्या घडितांनी आपणाची सावळी देखता आनी सगळे वोडन घेता. सत कितें फोट कितें हे पारकूंक सकनासतना हेरांची जडती करूंक आयतो जाता. ह्या पाठभुंयचेर आबळे सादर जाता नाटक. तुमची पाठ नीट करा आनी कान दोळे उक्ते करा. आयकोनच्याक जिल्ली बायसो शर्मा. Sherma, 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 Dilli Baiso Sherma, Misa Dailya Kariyena, Dilli Baiso Sherma, Aidonik, Sagonanik, Libo Pilso Sherma, Kabli Frigo, Motu Guna, Sagle Bigna So Sherma. Father! 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 वरा 3 झाली. चढावत पत्र्या विषयांतले उठतात. फादर फादर बोटल्याला गुन्या पोया बोटल्याला या बोटल्याला वोई ना किते बोटल्याला या बोटल्याला कोण गाया 2 परांगायन मुर्य दिता. आयताराचे 2 परायले दोळे आड करता म्हणता ना सुरू झालं पेंपारे. आमका हप्त्याचे दिसी ना आयतार म्हणून ना कोण गा बेकारी सरा फाला किती ह्या वेळा येवशेन तुझी सवारी पात्रापी असा म्हाका ताचे लागीं उलोवंक आसा. आमचो बेकारीचो माम मातसो तापल्या पुरी आसा. उंड्याच्या कर्णांतलोच भायर आयला म्हूण दिसता. कितें मामा काही भलायकी पण बिघडल्या की भलायकी बिघडल्या मुजी नी तुझ्या बद्राबाची. आज शर्मावर बारी वत्तू देऊन उलयतालो काही शर्मा वत्तू देऊन उलोवचे तू कितें पारीन उलयताय म्हाका कांय समजाना. तुका समजाना पूण समजत जाल्यार सारकें समजता आनी सांगलेल्या की समजता. त्या देखून विचार करया म्हूण आयलो. तुजो जिनस पळयतना विषय इल्लो गांभीर्यासन बघता. पण तुका हांवें आज मिसाक आयलो पळोवना जाल्यार शर्मा हैसान कसली कारण जाय तुजी. हांव मिसाक येना तर कितें जालें आयिल्ली ना तुकी बारी वत्तू दिवन उलयतालो खंय तुजो पाद्र्याप
समाधान घे सैबा समाधान घे म्हजो आब म्हणटालो आमी शेल्या उदाकी निवण पियेस दे म्हण कितें जालें म्हणिल्लें सोडोवन सांग तुजे कडेन काय ना सोडोवन सांगचे बिंडी सोला पयले पात्रा बागा पळय ताचे लागींच विचारता आतां पाद्र्याप ना न्ही पाद्र्याप तांणी आदी असल्या फिरगेजींत एक मॉर्न जाला वसोंग आसा म्हूण सांगताले कांय थंयच गेल्यात म्हूण दिसता गॅरेजींत तांचे कारी दिसना तशें गी तर ताणें सुकारी मारली ताच्या फिरकाचेंत कोणा कोणा मातये पावन आदल्या फिरकासगारांक बुजोवंक गेला येवंक दी ताची विलावारी कशी करची म्हाका कळीत आसा समाधान घे समाधान घे पियोंक कांय शारपात म्हणी हाडोंगी शारपात तुज्या माथ्याक वत न्ही आमचो विकार जावन येवन पुरतो 1 म्हयनो जावंक ना तितल्यार आमच्या वयर शर्माव दिवंक सुरू केला तो एका म्हयन्यान शर्माव दिवंक शिकलो न्ही लांब या जागी तरबेतीन शिकला ती तरबेती सुरू जाल्ली आशा दिवपा जावनच ते सोडया तुज्या उतराचो मतलब समजना तितके तुजो विस्तार उड्डापो करयत की मिस्टर गिस्तर काय ना मुज्या बदला जिन्याविशयान दुस्तूचो अधिकार पाद्राबाक कोणे दिला आणि ते शर्मावर 10 जाणां मुखार थोडी मिसा गायली मिसा उपरांत मुज्या बेकरे गायल्या वेळार म्हाका एकतर करून पडोवन आसली बेकरे गायल्या शेजारच्या आमच्या जिल्ली मामये कडेन विचारतना गजाल कितें म्हूण कळीत जाली त्या देखून विचार करया म्हूण आयलो तूं आंगड बंद करून विचार करूंक आयल्या म्हळ्यार गजालीली सिरियस म्हूण दिसता पूण तसलें कसलें पाद्रापान शर्मा वेळार सांगलें हांवें आयकना त्या जिल्ली मामेन कसली मीठ सांग लायली आगी शर्मा 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 जिल्ली बायसो शर्मा मिसा गायल्या कार्यानांतल्या जिल्ली बायसो शर्मा आयकोनेक सांगोन आनेक लिगो पिळसो शर्मा तकली फिरवा मोत गुणां सगळे बिगाचो शर्मा एक्सक्यूज मी पाद्र्या बासाब की म्हाका तांचे लागिल्ले गरजेचे उलोवंक आसले पाद्र्याप ना पूण म्हाका तुजी वळख मेळना न्ही कोणाचो पूत तूं हांव स्टीवन काडोस काटागार मिंगेल काडोस असो धाकटो पूत 20 वर्सां आदीं घर सोडून बँगलोर गेल्लो आदल्या हप्त्यान गांवाक आयलो तशें गी तेंच म्हाका तुजी वळख मेळना नंतर सकट फिरगसकारांची आसा वळख म्हाका विगार गरजेन भायर गेला गरजेन न्ही मोर्जेन गेला कितल्या वरार पाटी येता म्हूण काय सांगेत गी हो पाद्र्याक ना गे आतां छे एक गजाल ताचे कडची सित्यार्थ करूंक जाय आसली आज शर्मावार पाद्र्याक म्हजे विशयान उलयला म्हूण ती जिल्ली आंटी ह्याच राफेल मामाच्या बेकरीन कोणा कडेन की सांगताली पळय बरें जालें वर राफेल मामी हांगाच आसा ए मामा तुका पण कळीत आसा की म्हज्या विशयान खाले उलयला म्हणून आतां तुजी गजाल शर्मा दिसता गी शर्मा हांवें आयकला पूण विशेष काय नातलें अय्यो गॅसाच्या एक दूध धरलें वतून गेलो म्हण हांव आत्तां आयलो आतां तुज्या विशयान ती उलयला गी न्ही पोर आयल्या ह्या पाद्राबाची कसली बुरना सवय काय सांगोंक आसल्यार आपोंगदान मुखामुखी सीदा सांगीचे अशें बोलांत रावन फातोर उडोवचे न्ही फ्रेंड्स म्हणटा हांवें पाद्र्याबाक पळोवंकच ना तितल्यार आमकां टार्गेट करून उलोवचें म्हळ्यार वय आमच्या जिवितान कितें जाला वा केला त्या विशयान विचार करूंक हो कोण ताचें काम मी सांगचें आत्मी गरजो सुदारचो आनी तांकल्यार इल्ले गरजेवंतांची कुमोग कर ते सोडून आमच्या वैयक्तीक वा कुटुंबा जिवितान कित्या मेतेर जायचे हलशीक आले बा तरणाट्या तू काटागार मिंगेल काडो जसो पूत म्हणून तुवें म्हाका सांगतानाच कळीत जालें तुज्या विशयान मात्र न्ही सायबा म्हज्या विशयान दिदाने खबर केल्या त्या देखून विचार करया म्हूण आयलो तूय आयलें बरें जालें सांगाता मेलो जप्ती करया तुजे विशयान ती उलयला की कितें उलयला
आदली गजाल साईबाती हांवें म्हजे बापायची आस्त भितर घाल्ली खंय आनी त्या उपरांत ताका पळोवंक सोंसो ना खंय जाल्यार शर्मावर म्हजें नांव काडूं ना खंय लोकांक कळली तशी गजाल म्हणटाना अशें उक्त्यान सांगचें गी आयसो शर्माव बेकरीच्या राफायला वयर म्हणून मिसा उपरांत लोक उलयतलो म्हणून त्या जिल्ली मामियान म्हाका सांगलें हांव खंय म्हजी बेकरी सोन मिसाक वेता नाही हांव मिसाक येवंक ना तेंच घरसून दवरले विशान पाद्र्याक उलयतलो म्हणून त्याच जिल्ली आंटीन म्हाका सांगलें शर्मा 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 दिल्ली बाय सो शर्मा मिसा गायल्या कानियनातल्या दिल्ली बाय सो शर्मा आयकोन एक सांगोन अनेक लिगो बील सो शर्मा सगळे फेरो मोत गुणाम सगळे बिगडा सो शर्मा नाही नाव मुजे काडू नाका पूण फिरगेच्या लोकांक गजाल कळीत आसा पळय ओ दट्टो बेकरीसून तू कितें हांगा ही गरजेच्या सुत्रांत तसं दिसनातल्या तुका ह्या पाद्राबाकडे कसलें काम अरे ओ कोणा तरणाटो पळ्यांक कुसून नाका काय तुजो जावय पुणी नाही मू तुझे तुवेचें काजार पयस जाल्ले म्हण आयकल्लें हांवें छे ना बा तो गाटागार मिंगल कार्डोस असो धाकटो पूत स्टीवन ओ देवा दिसता पळय 20 वर्सां आदी पळयला हांवें 15 वर्साचो भुरगो ते दाळा आनी की मिशो फुटणातल्यो आतां बारी सोबी जाला तू मेडसिन बायले दुलसीन कात्री आनी वाळटीचे व्हडले बाय न्ही तू वय 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 हांव सुमेरसीन वळख धरली जावी तू चरक्यान मेर्सिना तू आज मिसा गेल्लें वय कितें जालें न्ही पाद्र्याबान आज थोड्या फिरकस घरांच्या वैयक्तीक जिविता विशांत शर्माव सांगला आम आयकलें हांवें खबर तू काय पावली गी मिस्टर शर्मा आयकतना म्हाका तशें बगूंक ना पूण वाटेर त्या जिल्ली बायन अळे गो आज पाद्र्याबान तुजे विशयान वत्तू दिन उलयल्लें कळोवंक ना गी तुका म्हूण विचारलें मिस्टर शर्मा आयकतना म्हाका तशें बगूंक ना पूण तिणें तशें दामून सांगतना म्हजो निमानो भाव वाळटी त्या शेजारच्या श्वेता लागीं कसर जावन घरा येयल्ल्या वेळार हांवें आडायल्लें आनी घरा रीक दिवन असो म्हूण घट्ट रावल्ली गजाल ह्या सुभाद्राबान नांव काडिनासतना सांगला म्हणलें म्हाका बगलें तर तुजी गजाली आमचे बरीच हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे हो पाद्र्याक एका म्हयन्या आदीं सांगा आयला खंय आनी एका म्हयन्या भितर आमच्या विशयान इतल्यो संगती ताका कळी जावच्यो जाल्यार कश्यो कोणे म्हणी पाद्र्याबाचे कान फुंकल्यात म्हजी एकल्याची गजाल जाल्यार दुसरी विशय आतां पळयतना राफायल नाम आसा तूं आसाय आनी कोण प्रयतात गी कोणे सांगला जावी येत कोणी पुनी पाद्रापाक क्लोज आसचो जायजे क्लोज आसचो कित्या क्लोज आसचें कित्या जावन असो आजकाल असले जायते घडचे हांवें आयकलां त्या भायर आमचो नो वयगार काय म्हातारो न्ही नाही एका म्हयन्यान पाद्र्याबाक तितले क्लोज जावचे तितली सुलभाची गजाल न्ही आनी हांवें आयकल्ले प्रमाणे हो पाद्र्याक लोकां सांगी गरजे भायर बरसाना खंय हे फिट्टींग दवरचें काम बोटलेराचेंच म्हणलो दुबाव म्हाका गॅसार दूद दवरला म्हण मोडल जावले म्हणशेचो पात्तोच ना पाद्र्याक केदाळ येता म्हणजे सावला की जाप दिनासतना धांवला सोर कमसो तुवें सांगच्यान ती पॉयंट आसा आदल्या दोगांय घरांक वस्तू पटलेर हाका कळीत आशी तितली गजाल हांगास जल्मोन व्हड जाल्ल्यांक ही कळीत आसची ना दुसऱ्याच्या संगतींनी मेतेर जावचें म्हळ्यार हाका एका रितीचो अव्वल संतोष तर कांयच दुबाव ना ही ताचीच कामां
नाही कोणेही सांगला म्हणून ऐकून सो विगार कितलो बुद्धवंत ताका ताची सुमली समजोनी नांगी किंचाय की त्या बोटलेरा कसा पण विचार करया बोटलेरा या बोटलेरा काही मेलाय साहेबा बोटलेरामा ए बोटलेरामा किती झाले मेडसिन बाई तू घेतला इल्ली येऊन झाले वर पाद्र्याप केदाळ येतं म्हणजे सवाला जाब दिला असताना धावलाय पाद्र्याप केदाळ येता आज येता की हांवें ओडलच सांगले रे पाद्र्यात आनी आदी असल्या फिरगेजींत एका मरणा गेला म्हणून गेल्ले आपणान 2 मूठ माती घाल नासतना पात येवंक जाता नाही तुमकां पुरा पळयतना तुमी गॅसार असल्या प्रेशर कुकरा बरी दिसतात कितें मिस्तेरच म्हणून समजना मिस्तेर तुझ्या अर्ध्या गुडू कर चेंबरा कर आता काहीच कळीत ना त्या कुडकुडांच्या संता बरी करताय अरे मला मते ही कितें गजाल ओडोले मानाय शर्मा असो विषय म्हणून सांगून आता मजा म्हणा कसं कुराड मारतात ने गजाल शर्मावाचीच पूण त्या शर्मावाक सारे कोणे घालले म्हणजे सवाल आसा तशें म्हळ्यार हांगा हांव बोटल्यार पाद्रापाक रांदून वाडूंक मात्र न्ही शर्मावी बरोंक दिवंक म्हणचे न्हू तुमी हें बरें गंमत आसा बायल भरगी नातली तर थोडे आसतना पाद्री जायत बिस्पी जावेत तू पाद्री जा वा बिस्प जा पूण ह्या विकारा बरी दुधाक लिंबो पिलचें काम करनाका अळे बा पाद्र्याप नांत की हांव पाद्र्यापा गेले उलो म्हूण आयिल्लो त्या उलोवंक केदळा मेळटी तर आंतनाब तूंय पावलय की तुजे तक्रार शर्मा असो कितें सारकें सांगलें बा तुवें तुका कशें कळी जालें शर्माक जाय जाल्यार सारें दितल्याक कळी जाय नासतना कितें आबा तर तूं हांगा शर्मा विशयान सुलोवंक आयलाय म्हूण जालें तर तुजी कसली गजाल पाद्र्यापान शर्मावार सांगल्या काय तीस आदली गजाल म्हजो पूत घर सोडून गेल्लो पाटी आयिल्लो हांवें ताका बक्षिल्लें आनी पाटी घरांत काडून गेल्लें ही पुरा विसरून गेल्ली गजाल तुमचें काम हे नव्या पाद्र्यापाक कित्याक काय नांव काडूंक नाकाय हे पालवांत फातोर बांदून मारल्या परी म्हणून म्हज्या सुणे कडेन ओ तें जिल्ली सांगतालें खंय तशें म्हणून म्हजें सून बारी बेजार करनासा आतां शांत आसले तळ्याक फातोर कित्याक मारलाय म्हूण विचार करया म्हणून तांकां ना जाल्यार बेत तेंकोन येवशेन पावलो अरे ओ थंय पळय फेलिक्स भाऊजी दुये सांगाता येवशीन सेवन आसा वय भौशा फिर्याद सहन नायला फेलिक्स भाऊजी तू कितें हांगा काय त्या जिल्ली बायक लागून पण येव नाही मग कोण जिल्ली बाय ती पोत वयली जिल्ली बाय म्हणी न्ही मू कालच मेळ्ळी म्हाका बरी आसली तिका कितें जालें हांव चिंत काय घडलें गे कितें आजकाल कोण खेदाळा कितें म्हणून सांगोंक जायना 20च्या तरणाट्यांक जर 80च्या प्रायवंता पर्यंत खेदाळा कांय किस घडटा म्हणून सांगोंक जायना बारी बरी मनीस ती एकदम सोशल पूण तोंडांत कितें सूर नातले मात समितिका सपनाचो विशय मारले केदाळा खंय हेने तो जीव असल्या तिका मात एक पावंक तयार जालाय पूण तिने तिच्या जिबेन आमची धकली विरवायल्या हे पुरा पळोवन म्हजी बीपी सोडोंक सुरू जाल्या ते सोड्या आतां तूं आयली गजाल कितें म्हजो इल्लोसो वैयक्तीक विशय दुयेच्या काजारा विशान सकता मुखार उलोवचो विशय न्हय होय का लेंगई सकडा मुखार उलोवचो विशय न्हय म्हणटा त्या जिल्ली बायन हे दोळस सगळ्या संवसाराक फायज करणं जाला
तुझे दुएक त्या रफिकच्या पुताकडे लावू म्हणून कॉलेजीन तसं सुरू झालं नाही काही हे पुरा तू ओतून पेज झाल्या उपरांत सगळ्याच्या माझ्या भावा वाईटीने तसेच केले नाही पण हांव या सांगतीक बद्ध विरोध आतांची पिळगी तशीच तांकां संस्कृती आचार विचार खंयचेय कळीत ना हे तुजें सुदूम आमी 4 जण मलगडी आसा गणेश करिनासतना ओडलता काले ते मोबायलांत उस्ती तागी मोबायला दरम्यान संसार सगळो पाड जाला कितें सांगचे रफायला आमचे कोण आयकतात ते मोबाईल इंस्टाग्राम रील्स टेलिग्राम म्हणून आमच्या तोंडा खरी पुसतात आळे गो स्वीडला तुका ते हांवें सांगून दिचे की हांका पुरा विसकेलें गे तुवें सॉरी अंकल सॉरी आंटी गुड इव्हनिंग जाल्लें जालें रफायला दुसऱ्या धर्माचो जाल्यार इल्लें कातराप कर आजकाल इगर्जेन काजारा करतात खंय त्या विशयान इल्ले समजून घेवया म्हणून विगाराक मेळोंक आयल्या हो तशें गजाल तर तूं एक हांगासर आयच्या शर्मावांतलो पात्र न्ही आल्या पेलिसा तुका एक हांव सांगता तुजो हो कुटुंबाचो सूक्ष्म विशय या भद्राबा लागीं सांगी नाका वो येवन चायताराचो शर्मा तुज्या वयर सांगतलो देखून किंच्या देव तूं मलगड्या पद्राबा लागीं तुवें समजून घेतल्यार बरी म्हूण म्हजी अभिप्राय मागीर तुजी खुशी दर्यांत आसा मासो आल्यान व्हरता पिसो म्हणल्यार बरी जालें गजाल तुमची कितें गजाल म्हूण कळीत नासतना तुमी तुमच्यान वाकणो दिवन आसात केंच्या की त्या पद्रापानच येवन ह्या तक्राराक एक अंत दिल्या बरें आसलें आमचो प्रस्ताव उल्लेख करूंक हांव कितें सारको दिसना आमी आनी एक पोटी येवचेंच बरें म्हूण दिसता ना तर म्हजो मावशेचो पूत एकलो पाद्राब आसा ताज्या लागीं विसान समजून घेता एक स्विडला या आमी तुजो एक पाद्र्याक खंय गेला सायबा आनी येवना पाद्र्याबाक राखून आज रातीचें जेवण आमी हांगाच करीचें पडटा गी म्हूण आल्या आयलो अब्बा अकरेपुनी आयलो ने आयलो पाद्र्याक न्ही आनी कोण तुजो मांगी नाही सैबिनी मांग घेवंक काय नाही वकील गसाल इल्लो लोड जावन आयलो बरी दिसता कितें वकील गोसाल नाही गरसोन सुमार वर्सां जालीं न्ही तूं कितें येवशीन ह्या वेळा तें सावी चिंतूंक पडलो सदां पियोन लेले घालच्या आनी पोकली काडून उलोवच्या गोसालाक हांगा काले काम गी म्हणून ओ आमचो पात्र बरो यंग नेटसम आसा न्ही अरे बसला तू राग इल्लेशी हांव उलोव नासा हांगा तुमी कितें कदला तर पयस आसात आजकाल पुराणी उड्डोनचे ह्या कदला खातीर न्ही ए बसला तो आमचो पात्र न्ही सायबा तो आमचो गटकार मिंगेल काडोस जसो धाकटो पुतूस टिवान काडोस ओ सॉरी सॉरी चूक जालें पयले पुटी पडोवचे न्ही इल्ले सोडून जाता आबा तुजें उणें म्हूण जाल्लें केदाळा सदांय सडतने आज फुल्ल टायट दिसता वय आबा हांव टायट आनी तुमी पुरा लूज न्ही सांगले बरी पाद्राम नात गे पाद्राब खंय गेल्यात पाद्र्या खंय गेला म्हूण कळीत ना आत्ता येता म्हणून वर एक जालें ओ आज संडे ने भौशा मेटा मेजून गेल्यात ओय काले बिंगरी बिसा उलयता खंयची मेटा तेंच सायबा आज आयतार न्ही सांजेर वाड्याचो मत पयले मीठ आता जेजू कामचे मोदे आपोया दुसरे मीठ आता देवाचे उतर वाचूया
तिसरे मीठ ही गरज सोडल्या रे मेटा ससा कवडा ससा का केलेंगे पूर्णास मेटा 1 2 3 मेटा सोडून 7व्या मेटा पावटाना पुरा निसर पडतात. वकील गोसाल कित्याच बारी ओपारीनी उलयता. तुझी बुद्धवान कायले आमकां सोडोवन सांगली जाल्यार बारी बरी आसली की म्हणून. मागीर कितें तुमचे मेटांनी बसून मागणे करतात. 7वें मेट जाल्या उपरांत च्या पियेतना जो मोती येण्यातले विशांत खोबरे उलयतात. नाही देवाच्या नावान इतले मेटांनी बसून मागणे करून किती फायदो. सारखे सांगले तुवें देखूनच करना तुका थोडे वकील म्हणून आपयतात आनी थोडे बोकर म्हूण आपयतात. स्टिवाना एकदम बुद्धवान मनीस आमचो गोसाळ पूण 2 आवदे आदी एका विगारा संगी जाल्ल्या कोडू गडिताक लागून आज इल्लोसो इगर्ज माते विरोध आसा. आनी अशें शर्मावर वत्त दिवन नांव पाड केल्यार कोण विरोध रावचो ना. इगर्ज माते विशयान कितेंय विचार तो फुल्ल अप टू डेट आसता. हांव फुल्ल अप टू डेट आसा जाल्यार आमची इगर्ज मात अप टू डेट आसा. म्हळ्यार तुजो मतलब कितें? मतलब गितलब काय ना. नाही आमची इगर्ज मातेच्यो रिती रिवाजो काय पण बदलला ते. 7 साक्रमेंत आसात म्हणून 7 गणगूंक सोडते आनी उपादीस मोहितेचे कळे तुमतात ते काय पण उणे जाले ते. अनेक इम्पॉर्टंट पॉइंट कोलो तो नाही काजार एकले गाडे बोर जाता म्हणून अनेकले गाडी करून सोडते. सामा सांगले तुवें जाल्यार थोड्यान ठीक गजाल अळे गोसाला तूं वयली विशय कितें? हांव कित्याक आयलो उडोल मिस्टर राफेलान सांगले पॉइंट करेक्ट. 14 वर्सां उपरांत आज परतून विगतच्या दारार उबो आसा नीत मागून आय वॉन्ट जस्टिस. मी साकेनातलेल्या तुका नीती ना. नाही आज पद्रबन शर्मावार हांवें पिऊनच्या सोऱ्या विशान आनी विबाडकरच्या पयशा विशान सांगले म्हणून वाटेर मेळिल्ल्या जिल्लीबायन म्हाका सांगलें. परत्यान जिल्लीबाय सो शर्मावगी शर्माव 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 जिल्लीबाय सो शर्माव मिसा खायल्या कानी येनातल्या जिल्लीबाय सो शर्माव. तशें म्हळ्यार तुका जिल्लीबायन सांगलें गी तर आज शर्माव पाद्र्या पासो न्ही जिल्लीबाय असो. वही वो पाद्रा फोर्स आयलो की न्ही मुजे जिविता विशयान उलोवंक वो कोण म्हणून जट्टी करया म्हणून आयलो. वय आमी आयल्याव जट्टी करूंक म्हणून हो पाद्र्याब ना न्ही केदाळा येता गी पाद्र्याब नांगी पाद्राबा कडेन 2 उतर कडक उल्या म्हणून इल्ले सडस शेकून आयलो. पूण तुमचे कडेन उलोवन शेकले पुरा घोळोवन गेले. कितें जावं ताजी जडती जायचीच. हांव इल्लेशें वचून येता गेलो परत्यान रिचार्ज करून. कसली गती ह्या मनशाची. इतले शिका बसून कितें फायदो. गुड इवनिंग तुमकां समेस्ताक. गुड इवनिंग फादर. फादर तुम्ही हांगा देव बरी सांज दिवन तुमकां पाद्रेपणो. देव बरी सांज दिव अंतो ना बा. तुम्ही मरना गेल्यात म्हणून सांगले तुमच्या बटल्यारान. म्हणनाक वेसो आसलो मेरसिन बाई पूण सरिल्ल्याचो पुतू पोरगांवांत आसून येवंक टिकेट मेळ्ळो ना गे. तशें तो आयिल्ल्या मागीर सुमोन नासतलें. तशें हांव कुडा भितर सुरलो. फादर गॅरेजीन तुमचे कार नातले पळोवन तुमी मिसा गेल्यात म्हूण चिंतलें. काराचो हेडलायट सामानातलो न्ही मामा. तशें हांवें ते अब्दुल्ला कॉल केल्ले तो दोनपारा येवन व्हरून गेला. तशें गी न्ही हांव तुमकां हांगा येवन इतले व्हडल्यान उलो केल्यार जाप दिली ना तुमी. आज आयतार न्ही रफायल अम्मा. सकाळी तावन 3 मिसां जाली 2 मिटिंगां जाली. आतां जेवून आड पडया म्हणटना आतां वाड्याची इलेक्शनां न्ही ताका म्हणून वचून जालें.
यामध्ये तू या पहिले कंच्या वाऱ्यावर उबलेंगी उनो जमत एक बाई सरताना तुमच्या मधलं शर्म वसू तक्रार कानाक पडलो किती सक्कट बाहेर येतात ते ऐकूया म्हणून हांगा सुकुडा भितर तुमच्या उतरा कान दिवन असलो तर आम्ही उलयल्ल्यान पुरो तुम्ही ऐकले ऐकजेस म्हणून मेरसीन बाई हांगा असलो वणी कंच्या की एक कडक चा पियलार सगळे तक्रार परिहार करीत गे मामा सट्टांग कडक चा हाड पडया आले बा म्हाका इल्लीशी साखर न्ही जायत फादर इतल्या जणां चा करूंक दूध इल्लें नाही पडत जाल्यार एडजस्ट करया तपयला मा सांग किती तुझी तक्रार नाही फादर तुम्ही शर्मावर मुझ्या वैयक्तिक जिविताविषयान कितेंगी सांगले काही तू मिसा कसे नाही तुका शर्मावाची गजाल कशी कळली ते पुरा वर्दी वासून असताना आमची ती जिल्ली बाई Sherma, Zilli Bai so Sherma, Misa Kaila Kali Yenatlam, Zilli Bai so Sherma. हो तर तू त्या जिल्ली बायन सांगले म्हणून हांगा आयलाय ने आणि उतर नटो पहिले कुटी पळोवच्या का गटाकार मिंगेल काढस असो खूप म्हणून ऐकले भितरता आणि तू काही वर्दी दिल्ली त्या जिल्ली बायन समोर आणि तू म्हणतो ना बा तुका तुझ्या सुनेन सांगले आणि तुझ्या सुनेक त्या जिल्ली बायन सांगले हे ऐकून सोलोंग तांका नातले हांगा पावलो हिने आणि तू मेरसीन बाई तुका हांवें शर्मावार कितें सांगलें ते तुज्या कट्ट्या भितर रिगोना पूण जिल्ली बायन सांगलें राप्पा रिगोन झूम मुखार हांगा आयलाय तुमकां पळोवन हसचेंगी रेटचेंगी म्हूण कळना तशें म्हळ्यार तुम्ही आमच्या विशयांत कितेंय उलयत पूण आमी हाका कसलीच प्रतिक्रिया दिवंक नजो हे कशें राजांव तुमचें हांवें तुमच्या विशयांत कितेंय सांगूंक ना आज हांवें शर्माव दिल्लो वेची पुताच्या ओपारी वयर तांतू एक काकुलत दाखयल्लो बापोय आसा आज घेवन दवरलो पूत आसा आनी तो परतल्या वेळार नाकुशी दाखयल्लो व्हडलो भाव आसा एका पूरबायाची पुरोशाची ओपात तुमच्या नेनारपणान तुमच्या जिविताक कोडू जावंक पावली नाही तुम्ही मुझ्या सुचारित्र्याविषयी उलयल्यात म्हणजे हांवें बापायचे आस्त वांडे केल्या उपरांत हांव विंगर जाल्लो आणि त्या उपरांत ताका पळोवंक सोंसो ना हे पुरा तुम्ही सांगला काही आमच्या कुटुंबा विशयांत तुम्ही उस्तिला म्हणून आमकां खबर आसा हांव घर सोडून दवरल्या विशयांत तुमी सांगलां म्हज्या भावाक बाबान घरा रीत दितना हांवें कबला दिवना ह्या विशयांत तुम्ही सांगलां खंय हांव परत सांगता हांवें तुमच्या विशयांत कितेंय सांगूंक ना जर तर तुम्ही मुजो शर्माव खुद ऐकल्लो जाल्यार तुम्ही हांगासर आस्ते नातल्यात कोणना तुम्ही ऐकल्लो शर्माव मुजो न्ही पगार त्या जिल्ली बायसो तिने तिच्या जिविताच्या कोडू गडितांक तुमचे रूप दाखयला तुम्ही येदोळ मुसर लोणचे घालून दवरल्या कांतवणेक तिने साळवयला आणि हाका लागून तुम्ही ओपारीक तिच्या शिमटेन धरल्या जर तर शिंगांनी धरले तर तुम्ही हांगासर उसांबळ जावन आस्ते नातल्यात कोणना पगार सर बरे केल्ल्या देवाक ताका वाकंडून ताची अर्घस्तुती करते आसल्यात देव बरी सांग पाद्रवानो हो तुझे नाव दुजामने काकुलती मायेच्या वाड्यांतलो मोतू वय फादर कितें इशून पावले फादर आज सकाळी मिसार तुम्ही दिल्ल्या शर्मावान मुझे दोळे उक्ते केल्यात मुझे दारूण काळीस तुम्ही कापसा बरी मोव केला कितल्या गी वाटसा तावन मुझे भितर आसल्या फुगासांव आनी बांदपासांतले तुम्ही म्हाका सुटका दिल्या एक शर्माव विविध प्रभाव आकाश मुंचे देवाची उतर धोंदरीच्या तलवारी परी भुंयत रोयलेल्या आणि दोवाक भिजयलेल्या बिया परी दुजामा तुजी काणी मुंदरसी थँक्स फादर वाटसा दी मुझे दूर कॉलेजींतल्या एका हिंदू इश्टा संगी धांवन वचून दिवळान काजार जाले त्या नंतर घरा आयल्या ताका हांवें बिलकुल रिंगू ना थोड्या वर्सां उपरांत
ताणें पातळल्या चेड्यान ताका गात घालून वाट्यार गेले आनी ताच्या सुधर्माच्या दुसरे चलेले काजार जाताना बिरमो ते गळगळ्या रडून सूख मागून म्हज्या घरा भागल्याची येयले पूण हांवें मोकळेपणी हांव सांगता तुवें जितलें परतलें तुज्या तितलो धरून जावन गेलो बिलकुल ताणें आपणाचें तूं एक बक्षिलें ना तवळ तें 6 म्हयन्याचे गुरवार सर्वतां तिरस्कृत जाल्ली ताची तूं आतां कोडयाळांतल्या आसा मदर तेरेसाच्या सिस्टर आनी सलोनच्या त्या निर्गतिकाच्या आश्रयांत आसा फादर फाल्यां सकाळीच्या पयल्या बसार वता आनी त्या म्हज्या दुवेक आनी म्हज्या नातयेक हांव घरा पुनरता तुज्या नंतर तुजी वांट्याची आस्त हांव ताकाच बरोवन दिता फादर तुमच्या शर्मावान म्हजे दोळे उक्ते केल्यात फादर दया कर ना त्या कोवेंताच्या वडिनी लागीं सांगून म्हज्या दुवेक घरा पुनाडूंक परवानगी दिवंक सांगशात दी फादर पळिले मू तुमकां म्हजो शर्मा गिळूंक जायनातली हुंडी जाली पूण तुज्या म्हाक वर्सां आदी मेला म्हणून लेखल्ल्या त्या दुवेक आनी नातीक एक नवें जिवीत दिवचे हातेर जाले हाकाच म्हणचे देवाचे मांडवळ विचित्र म्हणून हाकाच म्हणचे तो 8 गिटार नीट बरयता म्हणून आनी हे भाग जो कोण आपली सूख वळखता आनी त्या सुखे खरी दूख धरता ताका मात्र प्राप्त जाता खंडीत तुज्या मा हांव वाजच त्या वडिलां लागीं उलयता आनी तुजे दुवेक धाडच्याक विनंती करता तुमचो व्हड उपकार फादर तुम्ही सांगचे सारखे फादर म्हज्या कुटुंबांत अशेंच घडलें बायलेचे भांगर सोरून म्हजो पुतगर सोडून गेल्लो म्हाका व्हडली नाली साहेब बगल्ली आवयचेंच भांगर सोरून दवरल्या म्हज्या पुताक हांवें मेल्ल्यात दाखल केल्लो 20 वर्सां उपरांत आपणाची सूख वळखून पाटी आयलेल्या म्हज्या पुताक आवयच्या वत्त्याक लागून हांवें पाटींग घरा काडून गेल्लो पूण बक्षूंक नातल्ली ती दूख ती नाली साई अजून आसली आनी हाका लागून तुमी ह्याच्या शर्मावर असो उल्लेख केला म्हणून म्हाका तुमचेर शीण आयिल्लो जेजून सांगलेली वेची पुताची ओपार वखसाणेक सम्मान जाल्ली सुखी कोणातावनी घडटात पूण ती सूख वळखोवच्याक कालतेपण भोव गरजेचे आनी ते काळा मात्र आमी देवातान बोगसाणे घेवन आमकांच बोगसूंक शकता जर तरी प्रक्रिया आमचे ते घडना तर ती सुखीची करगवणी आमकां जिवेंच लासता आनी खंयसर कुणी अपालिपी ह्या विशयाचो उल्लेख जालो तर आमी आमच्याच जिविताची काणी म्हणून वंडकाण घेता तुमचे ते घडले हेंच जो शर्माव वेची पुताच्या ओपारी वयर तरी तुम्ही आपल्याच जिविताची काणी म्हणून म्हणून घेतली आमची व्हडली सूख जाली फादर आमी पयल्या सुवातेर मिसाक येनासतना कोणेंगी सांगल्या उतरांचेर पातयेवन तुमचे विरोध सूख अभिप्राय मोतीन दवरून झटती करच्या हांगा आमी पावले आमकां बक्षी आसा या सगळ्या अनावतांक कारण ती जिल्लीबाई ती मेळोदी तिची जीभ वणकण आमच्या घरच्या पेट्यांक घालतांगी नांगी पळय सूख जिल्ल्यान तिची न्हय मेरसीन बाय तिका बोगुल्ले तिने सांगले पूण आमी तिने सांगला आसा ते आसा तशें घेनासतना वरण पळयचे आसले सूख आमचीच बरें उतर सांगले तुवें स्टीवन जायते फावटी आमी हेरांच्या जिविताक जिल्लीबाय जाता आनी थोडे फावटी हेरां आमच्या जिविताक जिल्लीबाय जातात केदाळा केदना सत कितें म्हण पारकी नासतना आसले आसा तशें घेवन त्या आदारार उडल्यार सगळे बिगडटा आनी हाका लागूनच आजकाल जायती कुटुंबां बेसा जाल्यात आले बा आमचो नवो विकार खंय मेळटा तुवें का आलेंगे वचून गे आमचो नवो विकार तितले कळना गी तुका होय की सदावत पात्रापांक लोबारस पोलो सवय जुब्बरसच्या पात्रापा पोलोंचे पयले पोटी ते आसो दी व्हडली माय
काळ बदलताना आम्ही आमचो वेशी बदलीचे पडताना तू किती या संजेर येवशीन पावले ते हातात पोटली कान घेऊ ना पुता तुवे आश्रमावर एकलो पूत गरसोन गेल्लो कामकू जेवंक नासतना वळवळटा म्हणून सांगले म्हणून त्या सकलगरचे जिल्ले सांगतले Shema, 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 Dilli Bai so Shema, Misa Kailia Kaniena Klam, Dilli Bai so Shema. जिल्लीन तसे सांगताना माझा नात तसंच उगडा सांगितलं पाजराका आवय बापय नातूलो माझा नातू गोसन दावलो काय तोस्त तुमका मेल्ला कोणा म्हणून बर बसून गजाल किती समजे म्हणून आयली आले बात पुता तुका मेल्लो तो तरणाटो माझोच नातू मन दिसता जाले आंगयले पैसे आसात 2 बकरं आसात हे ताका पावीत करणं वेगळी गारा येऊन सांग त्याची वाट पळून मुझी पाठणी भागून गेल्या फादर तुम्ही या वडली माहिच्या नातवाच्या सोदणार असा आम्ही आमच्या घरच्या वाटेर वता तुमच्या शर्मावाड सगळ्या फिरगजन प्रभाव घाला म्हणले खंडित हांव मात्र त्या जिल्ली बायक बिलकुल सन्ना तिची जडती करता नांगी पळे देव बरी रात देव तुमकां पाद्र्यापनो आमकां सर्वांक तुमचे व्हडले मेसाव दिया वत्तो संतोष अक्रेपुणी गदवळलेली मन आणि तळली ने तुमका देवाचे व्हडले बेसाव म्हाका व्हडले बेसाव दिया फादर तुमची जडती करया म्हूण नायिल्लो पूण भायर तावन तुमी सांगले पुरो आयकले उपरांत म्हाका म्हजी जडती जाल्ले बरी जालें फादर आय एम टायट बट यू आर रायट फादर यू आर रायट फादर हांवें म्हजे जिणी संपूर्ण रितीन बदलूंक व्हडलो निर्धार घेतलो फादर फाल्यांतान पिवचे संपूर्ण बंद फादर थँक यू व्हेरी मच फादर फादर हो संभ्रम सेलिब्रेट करूंक आज एक 90 मारून म्हाका इल्लेशे पयशे दितात गी फादर फाल्या मुंतेल्याच्या जिविताचो गोळ अरे हो कसाला पाद्र्या बाक या वडली माणच्या नातवाच्या सोदणारो सोंग असा तुका ये हांव सुदारसिता ओ ये आनी की बरें जालें पाद्रा बगडचे अनेक पुटी वसूल करिये ओ सॉरी फाल्यां तावन पियेना न्ही विसरून गेलो अंतना बा तूंय म्हज्या घरा दिसे तुका घरा पर्यंत पायता या संजे वेळार तुका सोलो नसोंक त्रास जाते जायत बा गुड नाईट फादर गुड नाईट फादर गुड नाईट फादर गुड नाईट आले बा तुका एक 90 मेळ्ळ्या म्हाका 40 तुका 40 जायते कित्याक म्हळ्यार आता सगळ्यान 40% तर चलचे न्ही मागीर उरले 10% देवाचे न्ही मामा ओ फादर हांगा ये या माईक भितर आपण आणि एक ऊन चादी आणि आज मिसर कणिक जाण आयलो तर तांदूळ ती रांदोय आणि 2 ॲपला पत्यान घालून तयार दो हांव अब्दुल्ला कॉल करता जर तर म्हजे कार तयार असल्यार हाडूंक सांगता तिका म्हज्या कारार तिच्या घरा पावयता म्हज्या आईचे रेवण तिच्याच घरा तिने आपल्या नातवाक म्हूण तयार केल्ल्यो असो बकऱ्यो असो म्हजे रातचे जेवण ह्यो बकऱ्यो खाताना तिका जिल्लीबायाच्या शर्माची घरी गजाल विवरिता ते जावं जिल्लीबायाच्या शर्मा वरवीं पुणी ह्या मायक आपलो नातू मेळिल्लो संतोष म्हणी फावो जावन दी जायत फादर तशेंच जावं आमेन Sherma, Dilli Bai so Sherma, Misa Kailia Kaniena Klam, Dilli Bai so Sherma, Aito Neku, Sakona Neku, Libo Pil so Sherma, Kabli Fliron Motu Gurnam, Sagwe Pita so Sherma. सर्व मी उभे राहूया आणि कार्मेल मान देऊन एक गीत गाऊया
From afar to your own order, loving mother. Like a brightly shining star, you called us from afar to your own order, loving mother. Come as inspiration, oh Mary. Come as aspiration, oh Mary. Our joy and admiration, to you our deep devotion, oh gentle, loving, caring Mother Mary. Come as inspiration, oh Mary. Come as aspiration, oh Mary. Our joy and admiration, to you our deep devotion, oh gentle, loving, caring Mother Mary. While we wander here and there, you answer us with care. Now your honored us we wear, loving Mother. While we wander here and there, you answer us with care. Now your honored us we wear, loving Mother. Come as inspiration, oh Mary. Come as aspiration, oh Mary. Our joy and admiration, to you our deep devotion, oh gentle, loving, caring Mother Mary. Come as inspiration, oh Mary. Come as aspiration, oh Mary. Our joy and admiration, to you our deep devotion, oh gentle, loving, caring Mother Mary. तुमका समेस्तांक देव बरी रात मागता, देव बरें करूं.